आज आम्ही कुमारजुव्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ओल्ड गोवा ह्या जाग्यार आसा. तुमकां दिसता आसतलो फाटल्यान कचरो डंप केला तो कळ्ळें. हे म्हाका खबर ना ओल्ड गोवा पंचायत कितें करता ती. ते म्हणटा ते सगळे गार्बेज सगळे कलेक्ट करता म्हणटा सगळी कडल्यान कळ्ळें. ती खंय उडयता ती तुमकां दिसता आसतली. पण हांगा तेंच्यांनी सगळी डंप केल्ली आसा गार्बेज. तुमकां प्लास्टीक दिसतलें. हांगा म्हणटा ते सेपरेट करा, प्लास्टीक कचरो सेपरेट करा. मागीर म्हणटा जो ड्राय वेस्ट आसा तो सेपरेट करा, ऑर्गॅनिक आहा तो सेपरेट करा म्हणटा. बट तांकां डंपिंग झोन काय ना. ते सगळं लास्टाक मिक्स करता आनी असो हाडून उडयता. तर तुमकां दिसता आसतलें फाटल्यान कोणी कॅमेरा सगळ्यो गायो आसा, पाडकां आसा, ती सगळ्यो हो वेस्ट खाता. फाल्यां हे म्हणटा गोंय वाचयतले, सगळे वाचयतले. बट तुमचे कडेन सादे एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपाक जायना. तुमी खंयच्यान वाचयतले. तो आतां दुसरो MLA आसा, तो आतां 5 वर्सां जालीं न्हिदला घरा कडेन. एकूय म्हणटा ते तुमी आतां व्हडले व्हडले फक्त भाशणां ठोकता व्हडली व्हडली. आमी अशें करतले, आमी गार्बेज प्लांट करतले, हे करतले. बाबा ही पळय, ही तुमची गार्बेजाची सध्या परिस्थिती ही आसा. सध्या इतलो कुमारजुव्या कॉन्स्टिट्युएन्सी इतलो डेंगू वाडला. आरीचे भुरगे सगळे फॉगिंग करपाक भोंवता. तुमचे अजून पर्यंत आमी लोकां कडल्यान फीडबॅक घेता. तुमचे पंचायतीचे पावना, हेल्थाचे पावना. आज लोक आरजीच्या भुरग्यांक फोन करता. फाल्यां कोरोनाचे सॅनिटायझेशन जाले, आरजीच्या भुरग्यांक फोन करता. बाकीचे फॉगिंग जाले, डेंगू जालो, आरजीच्या भुरग्यांक फोन करता. तुमी खंय न्हिदता. तुमचे कडेन फाल्यां सपोज हे सगळें करपाक जायना जाल्यार ही घाण तरी तुमी कित्याक करता. फाल्यां लोकांक फोंडान घालपाची कामां कित्याक करता. थोडे फाल्यां इंडिव्हिज्युअल जे बसपाक सोदता इलेक्शनाक ते आनी व्हडली व्हडली भाशणां ठोकता. गाडयो धाडटा म्हणटा कोण, हे धाडटा. अरे बाबा हे क्लीन करा मरे मुर्खानो. हे जायना तुमचे कडेन. ह्या आरजीच्या भुरग्यांक फाल्यां आमकां करचें पडटलें. खड्डो मारून दवरला तेजेर माती कोण घालतलो. बापूय घालतलो येवन. आणि दुसरो आता तो कॉन्ट्रॅक्टर कोण आसा पळय ताणें कॉन्ट्रॅक्ट घेतला पळय हाजो, ताजो असो कॉन्ट्रॅक्ट कोणें ताका दिलो. पंचायतीन एलाउड केलो ताका जाल्यार ताणें हाजेर अशें बरें सारकें कित्याक लीप करूना काम. ताजेर पयली एक्शन घेवपाची पंचायतीन. ताका आपोवन ताजेर पयली एक्शन ताजेर वचूंक जाय. हे कितें हे पडला पळय, कितें पळोवपाचें. लोकांची वाट लावपाचें उरलां हें. सगळे कडेन बोल्ला पळय, सगळे कडेन पळया दिसता पळय तुमकां. थंय हाडून थंय कितें कितें कचरो. गायो जाल्यार गायो येवन हांगा पडलेल्यो आसा. तुमचे कडेन फाल्यां सपोज टेक्नॉलॉजी ना जाल्यार रिजायन दिया मरे. कित्याक तुमी नाटकां करपाक भोंवता. फाल्यां आमी पळयता तुमी व्हडले व्हडले पंच सरपंच आहा ते आमी म्हणटा सपोज फाल्यां गार्बेज क्लीन करता इश्यू घेतलो. तुमी म्हणटा तुमकां कोणी सांगले हे करता जाल्यार तुमी अशे रस्त्यार कित्याक उडयतात. मागीर इश्यू घेवचे ना जाल्यार कित्याक घेतले. हांव पंचायतीकूय हांव ओल्ड गोंयच्या पंचायतीक न्हू, हांव कुमारजुव्याच्या सगळ्या पंचायतीक सांगता तुमी जी नाटकां करता पळय खोल्ले जाल्यार खोल्ले पिडयेन ते सायडीन वयर थंय कचरो पळया कसो भरला तो. तुमकां ओगी रावता म्हणून तुमी चड करता. तुमकां सगळ्यांक सांगता सपोज तुमी हे सगळ्यात पयलीं सपोज क्लीन करना न्हू. सगळे पिडयेन आसा ते सायडीन वयर आसा. ओल्ड गोंय हांगा ट्रकांचे ट्रक हाडून तुमी उडयता हॉटेलाचो वेस्ट सगळ्यांचो वेस्ट. आनी तुमकां सांगता सपोज तुमी हे बेगीनच्या बेगीन क्लीन करना न्ही आमी सगळ्या पंचायतींनी RTI घालून तुमकां रस्त्यार हाडना न्ही जाल्यार मागीर तुमी हे करनाका, बोवाळ करनाका भितरो. पयलीं तुमकां सांगता. आणि जाता तितके बेगीन रात धरा दीस धरा ना कितें करा पण बेगीनचा बेगीन हो कचरो हांगातून काडा.